पेडणे तालुक्यात एक स्वतंत्र चळवळ उभी करून पेडणे तालुक्याची एक स्वतंत्र अशी शक्ती निर्माण करपाचो आमचो संकल्प आसा, आमचो मनोदय आसा। आयज ही पत्रकार परिशद घेवन तमाम पेडणे वासियांक आमी कळू इच्छिता म्हणटा तशें की येणारी जी जिल्हा पंचायत निवडणूक आसा त्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीक ह्या चळवळीचो मोठो वांटो आसतलो आणि ह्या चळवळीच्या माध्यमांतल्यान जे 4 जिल्हा पंचायत मतदारसंघ आसात, मोर्जी जिल्हा पंचायत, हरमल जिल्हा पंचायत, तोरशे जिल्हा पंचायत आणि धारगळ जिल्हा पंचायत ह्या 4ही मतदारसंघात ह्या पेडणे डेमोक्रेटिक मुवमेंटाच्या माध्यमांतल्यान, पेडणे लोकशाही चळवळीच्या माध्यमांतल्यान उमेदवार उबे करपाचो आमचो निश्चय आसा, आमचो निर्णय आसा। हो मुवमेंट आज पासून पेडणे तालुक्यातल्या तमाम गावांनी वाड्याचेर सुरू जातलो। आमी प्रत्यक्ष वचून आणि आमची जी टीम आसा जी गेले कितलेशेच दीस ह्या संपूर्ण तालुक्यांत जे 4 मतदारसंघ येतात जिल्हा पंचायत तेचो रिव्ह्यू घेता, निहाळ घेता आणि आयज आमी ही घोशणा करता की हो मुवमेंट आज पासून आयच्या शुभ अशा दिसा आमी सुरवात करता। आमचो संकल्प इतलोच आसा की पेडणे तालुक्यात जे वेगवेगळे विशय आसात ते विशय सगळ्यात पयली म्हणजे हायलायट करा, कित्याक आज पर्यंत वेळोवेळी फक्त पेडणेकारांक जी वेगवेगळ्या सरकारांनी जी आश्वासनां जी दिल्लेली आसात ते आश्वासनां फक्त हवेतच विरगळून गेली, कित्याक तर एक मुवमेंट, भक्कम मुवमेंट पेडण्यान उबो रावंक तो उबो करपाचो आमचो प्रयत्न, इरिस्पेक्टीव ऑफ पार्टी, इरिस्पेक्टीव ऑफ रिलिजन, इरिस्पेक्टीव ऑफ कास्ट, खंयच्याय पेडणे तालुक्यातल्या नागरिकांक ह्या मुवमेंटान सहभागी जावपाची इच्छा आकांक्षा आसा जाल्यार तेंचे मोस्ट वेलकम। कोणूय हे पेडण्याचे मुवमेंट, पेडण्याची स्वतंत्र शक्ती निर्माण करच्या खातीर हे मुवमेंट सुरू जाता आणि ह्या मुवमेंटान पेडणेकारांनी आमकां सहकार्य करपाचें अशी आमी पेडणेकारां कडेन विनंती करता, कित्याक तर येणाऱ्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीत आमकां पेडण्याची ताकद उबी करपाची आसा। वेळोवेळी तुमकां सगळ्यांक कोणय अशें सोदूं येता की स्वतंत्र ताकद निर्माण करून, कित्याक पेडणे तालुक्यात तमाम गोंयांत जिल्हा पंचायत निवडणूक ही आता पक्ष पातळीचेर जाता, पण अशें ना की पक्षाचेच उमेदवार जिखलेले आसात म्हणून। अपक्ष ज्यांच्यांनी निवडणूक लढयल्यात ते बी हांगासर जिखलेले आसा। पेडणे तालुक्यात तेची ज्वलंत उदाहरणांय बी आसात। तमाम गोंयानूय बी वेगवेगळ्या ठिकाणी ही उदाहरणां आसात, पण ही ताकद निर्माण करपाचो मुख्य उद्देश म्हणजे आयज जी फसवणूक पेडणे तालुक्याची जी चल्लली आसा ही फसवणूक साध्य कित्याक जाली तर पेडण्याचे नागरीक एका व्यासपीठाचेर येनात म्हणून ही साध्य जाली। इरिस्पेक्टीव वेगवेगळ्या पक्षांनी गुंतलेले आसात म्हणून एकठांय येनात, तांकां बंधनां आसतात पक्षाची, पण हे व्यासपीठ हे स्वतंत्र अशें व्यासपीठ आहा, पेडणेकारां खातीर व्यासपीठ आसा। पेडणेकारांचे जे ज्वलंत विशय ते मागीर मनोहर इंटरनॅशनल विमानतळाचेर जे टॅक्सी भावांचे विशय आसूं, रोजगाराच्या बाबतींत युथांची जाल्ली फसवणूक आसूं, जमनी संदर्भात म्हणटात तशें लोकांचेर मोबदलो अजूनय मेळ्ळो ना त्या संदर्भात जाल्लो अन्याय आसूं, किंवा आयुष हॉस्पिटलांत आयज पेडणेकारांक जो रोजगारा पासून वंचीत रावणारो विशय आसूं, मांद्रे मतदारसंघातले म्हणटात तशें मोपा इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर जी तुये गांवच्या लोकां कडल्यान जी जमीन घेतली त्या जमनी संदर्भात जी सरकारान फसवणूक केली तो विशय आसूं, आणि पेडणे तालुक्यातलो मेजर इश्यू जर आयज खंयचो जर आसात जाल्यार तुये गांवांतले जीएमसी लिंक्ड 100 बेडेड हॉस्पिटल ह्या हॉस्पिटला संदर्भातलो विशय आसूं, ह्या सगळ्या विशयांक वाचा फोडपाची। त्याच प्रमाणे हल्लीच जाल्लेली एमडीआर रोडा संदर्भातली बैठक आसूं, जो एमडीआर डिनोटिफाय करपा संदर्भात बैठक आसूं, आयज कशें आसा की व्यवस्थितपणान प्रसार आणि प्रचार माहितीचो हे प्रकल्प कित्याक रखडले
कोणाच्या हलगर्जीपणामुळे रखडले। आयज पेडणे तालुक्याचेर वेगवेगळ्या प्रकारची संकटां कित्याक उद्भवली हे जनतेच्या मुखार आणि खास करून पेडणे तालुक्यातल्या सामान्य नागरिकाच्या फुड्यान वचप ही काळाची गरज आसा। आमचे मुख्य उद्दिष्ट आसा की हे सगळे विषय हायलायट करप। हो मुवमेंट आमकां कित्याक आमी करता तर पेडणे तालुक्यातली जनतेची स्वतंत्र अशी ताकद शक्ती निर्माण करच्या खातीर आमी करता। पक्ष कोण कोणाक खंयचो पक्ष अप्रोच जातलो हे कालांतरचे गजाली। आयज पेडणे तालुक्यान विदाउट पक्ष जिखलेले मनीस आसात। अशें ना की तूं पक्षच घेतलो म्हणून तूं जिल्हा पंचायत सदस्य जातलो। पक्ष घेवन जी बंधनां येतात कळ्ळें, तो पक्ष तुका स्वतंत्र विचार दिवं शकना। हे व्यासपीठ पेडणेकारांक स्वतंत्र विचार दितले। आमची जी रिव्ह्यू घेवपी जी टीम आसा पेडणे तालुक्याची, सो आमी काही उमेदवार शॉर्टलिस्ट केल्लेले आसा जे नेक्स्ट आमी जी प्रेस एड्रेस करतले त्या वेळाचेर आमी तांकां घेवन हे जनतेचे फेस आसतले चारय जिल्हा पंचायत मतदारसंघांनी। सो पक्षीय राजकारण हातून कांय ना। खंयच्या हांवें पयलींच सांगलां की इरिस्पेक्टीव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, इरिस्पेक्टीव ऑफ कास्ट, रिलिजन, कोणूय ह्या मुवमेंटान सहभागी जावं शकता। ज्या वेळाचेर जिल्हा पंचायत आता त्या पार्टीन जर सांगलें आमकां की खंयच्याय पार्टीन जर सांगलें की फाल्यां सकाळीं आमी आमचो कॅन्डिडेट घालना, आमी ह्या मुवमेंटाच्या चळवळीच्या उमेदवाराक आमी सपोर्ट करता, कळ्ळें, आमी तें डिसिजन वेलकम करतले। आमी खंयच्या पार्टी कडेन वचपाचें ना। पार्टीन जर सांगलें पळय आमकां स्वतंत्र ताकद पेडण्याची निर्माण करपाची आसा, खंयच्या विशिश्ट पार्टीची ताकद निर्माण करपाची ना। आयज पक्षांक मोठे पेडणेकारांनी केले आणि आयज पेडणेकाराचेर कितें हाडून हांगा लादलेले आसा आणि कशा प्रकारे छळणूक फसवणूक चल्लेली आसा हे पत्रकार म्हणून तुमकांय बी खबर आसा। 1 करोड स्क्वेअर मिटर प्रॉपर्टीन मोपा प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीचे माध्यमांतल्यान विविध प्रकारचे प्रोजेक्ट येवपाचे आसा। त्या प्रोजेक्टांक आयज पेडणेकार वेगवेगळ्या पद्धतीचे व्यवसाय करतात। पेडणेच्या वेवसायिकांक कितें व्यवसाय दिला, पेडणे तालुक्यातल्या सुशिक्षित म्हणटा तशे युवा वर्गाक कसल्या प्रकारचो रोजगार दिला, हे सगळे समस्या तुमकां खबर आसा। सो आमकां खंयच्या तरी पॉलिटिकल पार्टी कडेन निदान आमी असेंब्ली इलेक्शनाचे उलयना। वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट ZP इलेक्शन। जिल्हा पंचायत निवडणुकीन आमकां पेडण्याची स्वतंत्र ताकद, पेडणे म्हणटात तशे डेमोक्रेटिक मुवमेंट, पेडणे लोकशाही चळवळीच्या माध्यमांतल्यान उभी करपाची आसा। तुम्ही दोघंय आज जे आहात न्हू, तुम्ही विविध चळवळीन आसतात, विविध विषय घेऊन तुम्ही तडी सगळे लायलेले आहात। म्हणजे तुम्ही हे कॅन्डिडेट आसतले दोघांय पैकी कोणूय आसतलो जिल्हा पंचायत सदस्य, हो विषय आसा पळय, आमची टीम बसतली जी आमची हे सगळे मुवमेंट थारावपी जी टीम आसतली। 4 मतदारसंघ येतात, कळ्ळें। जो कॅन्डिडेट ह्या मुवमेंटाच्या माध्यमांतल्यान विजयी जावपाची जिची जास्त शक्यता आसा, कळ्ळें, फाल्यां अशें घडयेक दिसलें की एक मोर्जी मतदारसंघ येता, थंय जर प्रशांताचो स्कोप जर सुबेस आसा जाल्यार प्रशांत थंयच्यान निवडणूक लढयतलो। जर फाल्यां आमकां दिसलें की कोरगांव म्हणजे हरमल मतदारसंघ आसा, हांगासर आमी ह्यो अमूक उमेदवाराक चड स्कोप आसा, तो जर आमच्या मुवमेंटान जर सामील जालो जाल्यार नो डावट तो आमचो उमेदवार आसतलो। ज्याच्या कडेन विनेबिलिटी आसा, विनेबिलिटी कित्याक म्हणटा तर हो मुवमेंट फुडें व्हरून आमकां पेडण्याची स्वतंत्र ताकद जर निर्माण करतलो जाल्यार पयलीं आमकां ह्या जिल्हा पंचायत निवडणुकेन यश प्राप्त करचें पडटलें आणि तो आमचो टार्गेट आसा। आयज अनेक हे आसात मिशन फॉर लोकल म्हणा आनीक खुबशे जाण आसात की ते आपापले कॅन्डिडेट म्हणजे फ्युचरान ते घालू शकतात। हाचेर हांवें पयलींच सांगलां मिशन फॉर लोकल पेडण्या खातीर काम करता बाबराजन कोरगांवकर, कळ्ळें। सो ताका जर दिसता की आपण ह्या मुवमेंटाचो भाग जावपाचो, कळ्ळें, आणि त्याच्या कडेन जर कोण तरी बरो उमेदवार आसा आणि आमकांय जर दिसता की तो उमेदवार विन जावं शकता जाल्यार तेणी ह्या मुवमेंटान सामील जावपाचें। आमकां ह्या मुवमेंटाच्या माध्यमांतल्यान कितें तें करपाचें आसा। आमची पूर्ण ताकद त्या उमेदवारा फाटल्यान आसतली। सगळ्या प्रकारचे सहकार्य त्या उमेदवाराचे हो मुवमेंट करतलो। सगळ्या प्रकारचे कॅम्पेनिंगाचे विविध प्रकारचे सहकार्य जे कितें ताका विजयी करच्या खातीर जी ताकद लागतली
ती ताकद ह्या मुवमेंटांतल्यान आमी उबी करतले, आमी पूर्ण त्याच्या फाटल्यान लागतले. फाल्यां राजन कोरगांवकारान जर कोण तरी तोरसे मतदारसंघात उमेदवार शॉर्टलिस्ट केल्लो आसा आनी तांणी जर आमच्या कडेन चर्चा केली, कित्याक तो पेडण्या खातीर काम करता, हो पेडण्याचो मुवमेंट आसा, कळ्ळें. फाल्यां खंयच्या पार्टीक दिसले की चल ह्या मुवमेंटाक सपोर्ट करया आनी तेंच्यांतल्यान एक शक्ती उबी जावनी, कळ्ळें. आमी हांगा डिक्लेअर असेंब्लीचे कांयच केल्लेलें ना, आमी करूंक कळमी ना. आमचो टार्गेट आसा जिल्हा पंचायत निवडणूक. तुम्ही जे असं म्हटलं बघा 4 मतदारसंघ कॅन्डिडेट तुमचे तयार असतात. आमच्याकडे शॉर्टलिस्ट नावां आसात, कळ्ळें. सो त्याच्या संदर्भात आमच्या उमेदवारांची घोषणा आमी तुमकां आतांच हांव क्रिस्टल क्लियर सांगता ह्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान की आमी श्रावण म्हयनो चालू जातलो, जो आमी पवित्र म्हयनो जो मानता, कळ्ळें, आमच्या संस्कृतीत, त्या श्रावण म्हयन्यान 4 उमेदवाराची आमी घोषणा करतले. म्हणजे सबस्टिट्यूट दवरून, कित्याक रिजर्वेशन जावं शकता, महिला रिजर्वेशन जावं शकता, सो सबस्टिट्यूट दवरून आमी शॉर्ट लिस्टेड कॅन्डिडेटांची श्रावण म्हयन्यान घोषणा करतले. तुम्ही 2 जाण सोडून आता कितली स्ट्रेंथ आहा तुमचे कडेन? स्ट्रेंथ आमच्या कडेन कितें आसा पळय, ही स्ट्रेंथ तुमकां आमी जेन्ना नेक्स्ट प्रेस एड्रेस करतले त्या वेळाचेर तुमकां कळटलें आमची स्ट्रेंथ कितें आसा ती, कळ्ळें. आमी जनसामान्यांतल्यान म्हणटात तशें आयज पर्यंत समाज कार्यांतल्यान फुडें येयल्लेले आसा. आमच्या कडेन एक प्रकारचे म्हणटात तशें इच्छा शक्ती आसा कितें तरी करपाची, कळ्ळें. आनी जनताय पेडण्याची आमकां वळखता विविध मुवमेंटांतल्यान. कोण आमच्या फाटल्यान आसा, कोण आमच्या फाटल्यान उबे रावतले, हो येणारो काळ ठरयतलो आनी त्या वेळाचेर तुमकां कळटलें. इमिजिएटली म्हणटात तशें आयज सोमवार आसा, बुधवारा दिसा ह्या मुवमेंटाचो प्रारंभ, सुरवात म्हणटात तशी आमी GSIDC ऑफिस आनी डिरेक्टरेट ऑफ हेल्थ, कित्याक हेल्थ मिनिस्टरान सांगलेलें आसा की हेल्था कडेन अजून GSIDCन तुवें हॉस्पिटलाची इमारत हँडओव्हर केल्लेली ना. सो आमचो प्रारंभ जो आसा तो बुधवारा दिसा म्हणजे 11 तारखेर 11 वरांचेर आमी सगळ्यात पयलीं GSIDCच्या कार्यालयान वतले आनी हो प्रकल्प कित्याक अजून पर्यंत हँडओव्हर केल्लो ना, कितें इनकम्प्लीट अजून पर्यंत रावल्लें आसा, की हो विशय आमकां घेवन फुडें वचपाचें आसा.